सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाची भेटीन ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या निकलाव आनी कार्मेन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत आनी दुसऱ्या इंदेसांव सोंपून गेल्ल्या आगुस्तीन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. रेमेडियस फेर्नांडीस आपणा पासत मागूंक लायता कोवीड पिडीक सांपडलो देखून बेगून बरो जावंक ताचे पासत मागुया. ह्यार सगळीं जीं कोण बरीं नात बो करून हे पिडेन तांचे पासत आमी मागुया. दोतोरां पासत नर्सी पासत मागुया. जे कोण सगळे मॅनेजमेंट सांबाळटात ह्या कोविडाचो कोवीड केअर टिम्स ज्यो आसात तांचे पासत सगळ्यां पासत मागुया. आनीक आमी ह्या महामारीचेर जैत व्हरूंक देवाची कृपा आनी बळ आमकां दी म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो बागेवन पावलू आपली भेट करता आसतना एकामेका पासत मागूंक एक हुस्को करता जाल्यार दुसरे वाटेन जण एकल्यान आपलो वावर करूंक एक देख दिता आनी तिसरे सुवातेर एक बरोसो एडवायस एक सल्लो सगल्यांक ते परिस्थिती प्रमाणे दिता. आमी जण एकल्यान ज्या परिस्थितीन आमी आसा तातूंत आमचो वावर बरे भाशेन करूंक एकामेकाक बरो सल्लो दिवंक बरो एडवायस दिवंक आनीक एकामेका पासत मागूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी एकामेकाक आमी बरो एडवायस दिवन शांत करपाचे बदलेक एकामेका मदें उत्सांबडाय हाडल्या घडये आमच्यो आमी मॅसेजीस ज्यो धाडटा तातूंतल्यान वा आमी जें कितें उलयता तातूंतल्यान जायते पावटी आमी घडये एकामेका पासत मागूंक फाटीं उरल्या असले आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनांचे दोतोणान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा सर्वांच्या बापा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वंडावण्यो सोडून एका काळजान जिवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक म्हणलें देवाची पवित्र सोबा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात तर तुमचे विशीं आनी आख्या इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सोबा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें दारूण लांडगे उपरासतले आनी ते इंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुखां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत
तांबो नासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिडकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता आनी ताचे कुरपेचें उतर आपणाक आसलोले पोदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगराची वा नेसणाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजे आनी म्हज्या बराबरांचे उदरपोसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां माहिती आसा. दुसऱ्यां कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास दवरून कोश्ट करून असोकटांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बराबर दिंबी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुखांनी रोडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केदनाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड कोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यान ते ताका पावूंक गेले. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जावन दी. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. परतून म्हणया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. कोळीत कोर देवा तुजें बळ कोळीत कोर. जेरुसल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरा तावन आमचे खातीर दाखयल्लें देवा तुजें बळ कोळीत कोर. दोंड करबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. मळबार पुर्विल्ल्या मळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचे बळ ओळखून घेयात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. इस्रायलाचेर पोरजोळटा ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पोदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचे खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पुरचेक बळ आनी सोक्त दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. सोम्या तुजे उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणली, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरीशीं येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरान पयल्या वाचपान तशें शुभ वर्तमानान देवाचें उतर आमकां सांगता तें हें. परिस्थिती आहा, हे परिस्थितीन एक एकलो एक एक भाशेन वागता आनी ते परिस्थितीन वागता आसतना एकामेका पासत वावरप, एकामेका पासत मागप गरजेचें. आमचेरूच नदर मारुया. जशें भाग्यून पावलून आयज सुरवातेक आमी उगडास केला तशें भाग्यून पावलू आपलो वावर करता. भाग्यून पावलू एक संदेश दिता, एक सल्लो दिता. तशेंच तांचे पासत मागूंक उलो मारता. आयज आमची परिस्थिती कितें? आयज आमची परिस्थिती खूब गंभीर आसा, सिरियस जाल्ली आसा. एके वाटेन आसा ही कोविडाची महामारी, दुसरे वाटेन आतां सायक्लोन येवन गेलो. जें कितें आमकां हे परिस्थितीन सांबाळपाक जावं आमकां वखदां दिवपाक वा आमचो मॅडिकल ट्रिटमेंट करपाक जे आमची इन्स्टिट्युशन्स आसात ती मातशें हाल्ललीं आसात. म्हणजे पेज चड जाल्लो आसा, सांबाळपाक कठीण जाता. दोतोर, नर्सी आनी आमचो मॅडिकल स्टाफ आसा कांसार जाल्ले आसात. इतलो वावर तांणी केला आनी आजून पासून करतात. रेस्ट घेवपाक तांकां मेळना आनी असले परिस्थितीन खूब कांसार जाल्ली आसात. जाल्यार आनीक एक पावल मुखार मारून पळयत जाल्यार जे मॅनेजमेंट करतात, जो आमचो सरकार आसा, जे मॅनेज करपाक आसात, खंय तरी कितें तरी तांचें चुकलां. भोव करून जी फोरसायट तांकां आसपाक जाय आसली, मुखार पळोवन तांणी वावर करूंक जाय आसलो, तयारी करूंक जाय आसली, ती तयारीन चुकल्यात. आनी आयज आमचे परिस्थितीन हें हाताळप एक अवघड काम जाल्लें आसा. तर असले परिस्थितीन भाग्यून पावलू कितें सांगतलो आसलो, एडवायस कितें दितलो आसलो, आयज हांव एक धाकटोसो प्रयत्न करतां हो एडवायस तुमकां सगल्यांक आयज दिवपाक, हो सल्लो दिवपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना ही परिस्थिती बिगडलेली आसा, हे परिस्थितीन म्हणटात तें हें जे फेटल नंबर्स आमकां मेळटात, जे एक एक दिसाक जायतो लोक मरता, जायते जाण तातूंतले कोवीड पिडेक लागून न्हय पूण भिरांतीक लागून मरतात. भिरांतीन येवन हार्ट एटॅक जावन वो भिरांत येवन जी इम्युनिटी आहा ती देंवून हे भाशेन जायते जाण मरतात. तशेंच उरफाटें जायते जाण हे कोवीड पिडेन बरे जावपाक हॉस्पिटलांनी वचून बरे जावन परतून आयल्यात. तांणी आपल्या मुखार
जायते जाण मेल्ली मोडी भायर सरतात ती पडयल्यात. तरी आसतना आपूण घोट्ट रावल्यात, भिरांत घेवन ते आपूण मरून वचूंक ना, पूण बरें जावन भायर सरल्यात. म्हणजे रिकवरी रेट आमची जायती बरी आसा. हे परिस्थितीन आमची नदर घडये पॉझिटिव्हिटी रेट आमच्या गोंयांत जी सगळ्याहून सुबेज आसा ताचेर गेल्ली आसा, आनिकूय भिरांत आयिल्ली आसा. मरणां जी अकस्मात चडपाक लागल्यात, आंकडे चडूंक लागल्यात, ते पळोवन आमकां आनीक भिरांत दिसपाक लागल्या. आनी हे भिरांतीन जें कितें आमी करूंक जाय तें करिनासतना करूंक नाका तें केलां, आनिकूय परिस्थिती आमची गंभीर जाता. हें भाव भयणीनो आयज आमकां सगल्यांक समजून घेवपाक एकदम गरजेचें. असले परिस्थितीन जायते जाणांनी आपल्या घोराब्याच्या वांगड्यांकूच एके भाशेन सोडून दिल्ले आसात. तांची पर्वा करूंक ना. कोवीड जाला देखून तांकां एके भाशेन भायर आयिल्ली कशी केल्या, आनी तातूंत परिस्थिती आनिकूय पिड्ड्यार जाता. ज्या कोणाक ही पिडा लागल्या तांकां जिवपाची उर्बा येवपाचे सुवातेर मरपाची उर्बा येता. ह्या पासत आमी कितें करपाक जाय? पयले सुवातेर भिवपाची कांयच गरज ना म्हणटा तें आतां आमी आमच्या जिवितांत घालपाक जाय. खरेंच भिवपाची गरज ना. ज्या कोणाक पिडा जाल्या तांणी भिवपाची गरज ना, आनी जांची घरचीं आसात, बो करून घोराब्यान एकल्याक जाय जाल्यार सगल्यांकूच जाता, जीं घरचीं आसात तांणी भिवपाची गरज ना. पूण ते सुवातेर आनीक मातशी काळजी घेवन हांव हे पिडेचेर झुजतलो, आमचो घोराबो हे पिडेचेर झुजतलो, हें मन घेवन मुखार सरत जाल्यार आमच्यान जैत मेळोवंक जाता. हांव म्हज्या जिवितांतलें उलयतां. म्हज्या घोराब्यान म्हजी मामी, डॅडी, म्हजो भाव, म्हजो नेव्यू सगळीं पॉझिटीव जालीं. आनी असल्या वेळार आमच्या घोराब्यान तांचे बराबर रावन तांकां सांगात दिलो, उर्बा दिली, सांगलें तांकां तुमी बरीं जातलीं. म्हजो डॅडी 84 years old, आनी जाणटो म्हणटोच आनिकूय घडये त्रास जावपाक शकता. पूण जी उर्बा ताणें घेतली, आयज सगळीं जाणां बरीं जावन परतून आपल्या घरा आसात. 17 days जाले हे पिडेचेर जैत व्हरून परतून पावल्या. म्हणजे हे परिस्थितीन तांकां घोराब्यान सोडूंक ना. तांकां उर्बा दिली. तेच बरोबर तांचे बरोबर हॉस्पिटलान रावपाक जाय आसलें. हांव जावन हॉस्पिटलान रावलो, म्हाका कांय जावंक ना. जाल्यार एक एकलो आमी जो एटिट्यूड घेतात भाव भयणीनो एकदम गरजेचो. आमच्या घोराब्यान जरी तर कोणाकूय कितें जालें जाल्यार ताका सोडून दिवचो न्हय. तेच बरोबर तांच्या मनान परतून परतून घालचें न्हय, कितें जातलें आतां, कोण पावतलो, कोण मरतलो, कोण जातलो, असलें न्हय. पूण उर्बेवरीन जिवीत, एक चियरफूल लायफ तांकां त्या वेळार दाखोवन आनी ती परतून येतात म्हणून तांकां सांगून ही घोटाय दिवन आमच्या घरच्यांक परतून आमच्या घरा हाडूंक जातात. ही कोवीड पिडा बडे वायट. आमच्या लंग्सान वसत जाल्यार बो करून कोवीड निमोनिया जायत जाल्यार खूब वायट. पूण तें जाल्लें आसतना पासून बरें जावन येतात परतून. हातूंत भितर आमचो जण एकल्याचो एटिट्यूड गरजेचो. जाल्यार दुसरे सुवातेन हाका आनीक एक भाग आसा, आनी तो म्हणल्यार आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात, दीस आनी रातभर कश्टोवन सगल्यांक बरीं करपाक प्रयत्न करतात. जायते फावटी जायना तांचे लागीं. आनी असल्या वेळार आमचे मदलीं जायतीं जाणां जण एकल्याक बरीं जावपाक जाय देखून आमी घडये तांचेर तापता. तांचेर जो भार आसा तो आनिकूय वाडयता. असल्या परिस्थितीन जरी तर तांणी आमची सेवा करपाक जाय, आमकां इलाज दिवपाक जाय, तसल्या वेळार तांकां आनिकूय हे भाशेन प्रेशर घालीत जाल्यार तांच्यान काम करूंक जावचें ना. आनी ती काम करिनात जाल्यार आमकां इलाज सारको मेळचो ना. देखून तांकां पुरो सहकार जाता तो सहकार आमी तांकां दिवपाक जण एकल्याक आमकां कायदो, ही ड्युटी आमची. बरे भाशेन ती सांगतात ते भाशेन आमी वावरूंक, बेस्तीच उत्सांबळाय करिना जावंक. बो करून आमी जेन्ना हॉस्पिटलांनी वेता, कॅज्युअलिटी वॉर्डान थंयसर जायती उत्सांबळाय जाता. कोणाक बेड मेळना, कोणाक ऑक्सिजन मेळना. वय ही परिस्थिती आमची, ती मानून घेवपाक गरज आसा. आनी जाता ते भाशेन जें कितें आमचे लागीं आसा तेंच घेवन एकामेकाच्या आदाराक पावप गरजेचें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमी दुसऱ्या कडलें घेता त्या हून चड दिवप हें व्हड, हें महान. म्हणटोच कितें दिवपाक जाता आमच्यान हो सहकार दिवपाक जाता, आमच्यानी बरीं उतरां दिवपाक जातात एकामेकाक.
फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां जेन्ना सायक्लोन आयला हॉस्पिटलांनी जायती परिस्थिती बिगडल्या. थोडे व्हिडियोज शेअर जाल्ले आसात. सगळीं बाराबर मेळून थंयसरली परिस्थिती बरी करपाक वावुरतात. बो करून GMCन जें कितें जालां तें आमी पळयलां. एकामेकाक हात दिवन ते सगळे पेशंट्स आनी तांची घरचीं जीं आसात ती परिस्थिती हाताळपाक तांणी प्रयत्न केलो. दोतोरांक नर्सींक आपणाचो आदार दिलो. आनी आयज जरी तर आमी तांचे लागीं विचारीत जाल्यार ती खुशाल आसतलीं, कित्याक हें बरें काम तांणी केलें आनी सगळीं बरे भाशेन आसपाक तांकां आदार मेळ्ळा. म्हणटच एकामेकाक आदार दिवप आमी गरजेचें. आमचे लागीं बडे ऑक्सिमिटर्स आसात, आमचे लागीं हेर दुसऱ्यो वस्तू आसात. जायत्यो वस्तू हेच भाशेन जाल्ल्यो आसात. ते ऑक्सिमिटर्स जे आसात ते जायत्यांचे पिड्ड्यार जाल्ले आसात. थोड्यां लागीं ऑक्सिमिटर्स नात जाल्यार थोड्यांनी आपणा लागीं आसात ते सांबाळून दवरलेले आसात. जाल्यार एकामेकाक आदार दिवपाक आमचें काम जालां. ऑक्सिमिटर उजार करून ते दुसऱ्यांक दिवया. कित्याक ह्या वेळार भोव करून जेन्ना बरी नात आनी ऑक्सिजन लेवल देंवता तेन्ना ऑक्सिमिटर आसपाक गरजेचो. त्या प्रमाणे आमी दोतोराक उलो मारूं तर एकामेकाच्या आदाराक आमी हे भाशेन पावोवंक जाता. आनी हें करता आसतना भाव भयणीनो, एक नॅगेटिविटी आयज पसरत आसा. घडये वय सरकार चुकला, सरकाराच्यान हाताळूंक जावंक ना. पूण तें जावं ना तितूंकूच आमी जरी तर नॅगेटीव जावन फकत सरकाराकूच ब्लेम करीत रावत जाल्यार कांय जावचें ना. त्या उन बरें जशें म्हणटात, इट इज बेटर टू लायट अ कॅन्डल दॅन टू कस द डार्कनेस. जें कितें परिस्थिती आसा ती आसा, ती आमच्यान ना म्हणूंक जायना. पूण हे परिस्थितीन जेन्ना आमी सगळीं बाराबर मेळून ताचेर झूज मांडटा तेन्ना आमचें जैत जातलें. जेवणाची तयारी करपाक आनी हेर आदार करपाक जायते जाण मुखार सरल्यात. कितले व्हॉलंटियर्स मुखार सरल्यात, कितले एसोसिएशन्स मुखार सरल्यात. आमची भाव भयणां जीं परदेसान आसात तांणी पासून कितलो आदार पाठयत आसात. दुसऱ्यो कंट्रीज ज्यो आसात, दुसरे देश आसात, आमकां भारताक हो आदार पाठयत आसात. म्हणटच हे महामारीचेर झूज मांडूंक आमचे लागीं फावो तितलें आमकां आसा. जेवणाचो आदार आसा, वखदांचो आदार आसा, ऑक्सिजन तोय बीन येता. जाल्यार ह्या सगळ्यान जें कितें उणें पडलें आसा तातूंत आमी आमचो आदार दिवंक ही आमची जण एकल्याची पॉजिटिविटी, कोवीड पॉजिटिविटी न्हय पूण आमचे मनाची जी पॉजिटिविटी आसा हाचेर झूज मांडूंक ती एकदम गरजेची सांबाळुया. जेवण बरे भाशेन जेवया. भोव करून ज्या कोणाक पिडा लागलेली आसा, जीं घरचीं आसात पिडेवंतांची, तांणी आपणाची इम्युनिटी बरे भाशेन सांबाळपाक एकदम गरजेचें. देखून सगळीं जेवणाचे बाबतीन बरे भाशेन रावया, बरे भाशेन हेल्दी फूड्स आमी जेवया. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो, एकामेका पासत मागूंक आमकां एकदम गरजेचें. आमच्या हातान घडये ना, आमच्यान जायना तें देवाच्यान सगळें जाता. आनी ही परिस्थिती खरेपणी देवाच्या हातान आसा. देखूनच एकामेका पासत विनंती करप एकदम गरजेचें. मागत रावया एकामेका पासत, एकामेकाक मागण्याचो आदार दिवया. ना जाल्यार आमच्यान ही परिस्थिती हाताळूंक जायना. जशें बागेवन पावल न्हंयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला एकामेका पासत मागूंक. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसां पासत खेरीत मागणें करता आनी तांकां सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण मागता. आनी हें करूंक जेजू म्हणटा तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. आमी जण एकल्यान ही आमची संस्कारणी आयज देवाक नव्यान करपाची गरज आसा. कित्याक देवा विरेत आमच्यान हें कांयच करूंक जायना. पूण देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां खरेंच कित्याचीच भिरांत ना. तर एकामेकाक सहकार दिवन एकामेका बराबर वावरून जी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा ताचेर आमी झूज मांडूंक आनी जैतिवंत जावंक हो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां येता. ताका आमच्या काळजान घेवन, ताका आमच्या मनान दवरून, ताचें उतर आयकून आनी तें पाडून आमी हे महामारीचेर जैत व्हरुया, एकामेकाक आदार दिवया, घट रावया आनीक जेजूच्या जैतान वांटो घेवया.
Jesu께 모제 두께 도모네 야디사체 모보이나치 자그리고르 수차가 두카와도 두카타파 소모제 비카쿠카에 두카타파 소모제 두제스테 콘카시 म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना म्हणून मोहिमे आमच्या आनी आपल्या पवित्र सर्वेस पळोवन मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो योद आमी तुका समर्पिता तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता त्या पवित्र गुटां वरवीं आमच्या सोडवंडारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 बरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्याची सुवाळी उंडो खाता आनी एकाची पियेता. इतलेच भक्ती तो वैभवानी सोड. आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जण एकल्यान आमी आमचो वावर करप, एकामेकाक आमी बरी बुद्द, बरो सल्लो, बरो एडवायस दिवप आनी एकामेका पासत आमी देवा लागीं मागप, विनंती करप हें आमकां एकदम गरजेचें. हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान क्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी आमची काकूत, देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कापले, आमची काकूत, देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कापले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंक हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
आमचो विश्वास, आमचो विश्वास. बापातावन हांव तुमकां पाठयतलों तो मुजतदार. बापातावन निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. प्रितीवंता बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुवें तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराक बोजवण जातली. आमचो इंटरनेट सर्विसीस रिस्टोर जायत जाल्यार ती आमी लायव्ह स्ट्रीम करतले हांव, नाजाल्यार रिकॉर्ड करून मागीर अपलोड करतले हांव. जाता ते भाशेन आमी ह्या बोजवणेन वांटो घेवया. जांचीं घरचीं वो इश्ट मित्रां बरीं नात आनी भोव करून हॉस्पिटलान आसात आनी ऑक्सिजन लेवल देंवतात आनी मातशें एक चोत्राय दवरल्यार बरी. आनी ती म्हणल्यार परतून परतून फोन करून आमी तांकां उलोवंक लावचें न्हय, कित्याक जितली चड उलयतात तितलो ऑक्सिजन चड उजार जाता. म्हणटच आमी आमच्यो मॅसेजीस तांकां धाडीत जाल्यार बरें. घडये वॉयस मॅसेजीस आमच्यान तांकां धाडूं येता आनी सगळी पॉजिटिविटी की तूं बरो जातलो, तूं बरो आसा आनी आमी तुजे पासत मागता, ही तांकां खात्री आमी दिवया. तेच बरोबर तांणी आपलें जेवण बरे भाशेन जेवंक हॉस्पिटलान आसतना वखदां बरे भाशेन घेवंक आमी एक ल्हानसो एडवायस तांकां हे वॉयस मॅसेजींनी दिवपाक जाता. आयकता तेन्ना तांचो ऑक्सिजन कमी जावचो ना, पूण परतून परतून सगल्यांनी 10-20 जाणांनी दीसभर तांकां फोन करून परतून परतून तांकां उलोवंक लायत जाल्यार तांचो ऑक्सिजन कमी जातलो. म्हणटच आमी आमच्यो मॅसेजीस तांकां दिवया, एकामेका पासत मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्र्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार
तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो तुजे मागता ताय तुजे ताय आनी आनी हांव प्रातून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळो ओदीक करून ओदीक करून एमकोणाच्या एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सोपत्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणूंक तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें निर्मिनाका हांवें सांडूंक सांडू म्हज्या देवाक म्हज्या देवा आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू मागून बरे देवाचे माये बाब्या विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू मागून बरे देवाचे माये बाब्या विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू मागून बरे देवाचे माये बाब्या विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन वागिंती मरे मागून तू मरे आदार दी आदार दी ओदृश्टाक अदृश्टाक सांपडलेल्या सांपडलेल्या मोजोत कोर मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या वसत काळजाच्या माग पोरचे पासून माकोरचे पासत जा शहराती ज्या शहरातील देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर सगळ्या देवाक सगळ्या देवा भेटयलोल्या भेटलेल्या ओस्तऱ्यां पासत पासत फावो कोर तुझो आदार तुजो आदार सगळ्यांक सगळ्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो शासनाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोती प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया सगळ्या पिडेवंतां पासत कोवीड पिडेक तशेंच हेर पिडांक सांपडलेल्यांक सगल्यांक बरी कर म्हूण आमी देवाचो आदार तांकां मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावय सोमया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनान आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन
Sami Boche Ushalgado Sami Rauche Moga Chivit Expore Bahona Chivit Ekore Sami Boche Ushalgado Sami Rauche Moga Chivit Expore Bahona Chivit Ekore Amchikasa Kushinada Nikolare Bore Udga Amzobapui Asasoda Amchetosu Amchekaka Usha Sodan Sami Boche Usha Gadu Sami Rauche Moga Chivit Expore Bahona Chivit Expore